हळजण पुलीस स्टेशनात एफआयआर 2 दिसा उपरांत रजिस्टर केलो म्हण कागाळ करप्याक 3000 रुपया दिवचे अशी शिफारस गोय मनीस हक्क आयोगान सरकारा कडेन केल्या। आयोग म्हणटा हे 3000 सरकार हणजूणच्या पुलीस इन्स्पेक्टराकडच्यान वसूल करचे आणि डिपार्टमेंटल चौकशी करची। ह्या शिफारशी आड हणजूणचो पीआय परेश नायक हायकोर्टात गेला। हणजूण पुलीस स्टेशनात एका बायलेन केल्ली कागाळ 2 दिसा उपरांत रजिस्टर जाल्या। बायलेन आपलो भाव आणि बाकीच्या 4 जाणां आड 11 जानेवारी 2014 ह्या वर्सा विनयभंगाची कागाळ केल्ली, पूण ही कागाळ 2 दिसा उपरांत रजिस्टर जाली। सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण कागाळ त्याच वेळार रजिस्टर जावपाक जाय आसली अशें गोंय मनीस हक्क आयोगाच्या नदरेक आयला। पीआय परेश नायकान एफआयआर रजिस्टर करपाक वेळ लायलो, तशेंच पीआयक केशीचो तपास फुडें धुकळपाक लायलो अशें आयोगाचें म्हणणें। आपलो निवाडो दितना गोंय मनीस हक्क आयोगान सरकाराक ज्यो सुचोवण्यो केल्या त्यो अश्यो: एफआयआर उसरां रजिस्टर केलो म्हूण सरकारान 3000 फायन भरची, पीआयन एफआयआर रजिस्टर करपाक लायलो कळाव, दंडाचे पयशे पीआय कडल्यान वसूल करचे, दंडाचे पयशे कागाळ करपी बायलेक दिवचे, पीआय आनी हेर अधिकाऱ्या आड डिपार्टमेंटल चौकशी जावची। 27 ऑक्टोबराच्या सरकारी राजपत्रान आयोगाचो निवाडो अधिसूचित। हणजूण पीआय परेश नायकान प्रुडंटाक सांगले की ताणें गोंय मनीस हक्क आयोगाचे सुचोवणे आड हायकोर्टान आव्हान याचिका घाल्या। कोर्टान खंय फुडलो आदेश ये मेरेन डिपार्टमेंटल चौकशेक अंतरीम स्थगिती दिल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। वाळपय 70रीचो म्होवाचो गुणो ट्युरिस्टाच्या मस्तेक लागून बदनाम जाला। हांगा न्हावंक म्हण येवपी ट्युरिस्ट टायट जावन उदकांत देंवतात आनी बुडून मरतातय। थंयची पंचायत ह्या ट्युरिस्ट स्पॉटाचेर लायफगार्ड दवरचे म्हण ट्युरिझम डिपार्टमेंटाकडे मागता, मात ट्युरिझम डिपार्टमेंट कांयच लक्ष दिना म्हण सावर्डे पंचायतीचो सरपंच आनी थंयचो पंच सरकाराचेर बेजार। सोनाळ 70रीचो म्होवाचो गुणो हो इंटरलँड टुरिस्ट स्पॉट। ह्या स्पॉटार 2009 सावन मोठ्या प्रमाणात गोंयच्यान आनी भायल्यानूय न्हावंक म्हूण ट्युरिस्ट येतात। ह्या म्हादयचो ह्या ट्युरिस्टांक अदमास येना आनी ते बुडून मरतात। कांय ट्युरिस्ट हांगा मस्तेपणाय करतात, ताचो गांवच्या लोकांक त्रास जाता। कांय ट्युरिस्ट टायट जातात आनी बुडून मरतातूय। सोऱ्याच्यो बाटल्यो फोडटात आनी न्हंयत उडयतात। नाका नाका तें चल्लां। आतां परत टुरिस्ट सीझन सुरू जाला। म्होवाच्या गुण्यार लायफगार्ड दवरचे म्हूण टुरिझम डिपार्टमेंटाक सांगून जालें, मात कांयच फायदो ना म्हूण सरपंच सांगता। आमचे परिणामी पुलिशेक म्हणजे मेन कित्याक सांग तांकां कळयल्या शिवाय कितें हे इन्सिडंट घडल्या उपरांत पुलीस इम्पोर्टंट आसता। तांकां पयलींच कळयलें आहा की मदीं तुमी फाटीं मार वचपाच्यो आनी कंपल्सरी शेनवार आनी आयतार आसचें म्हणून। परत आमी आमचे टुरिझम डिपार्टमेंट आहा तेंच्या कडेन लायफगार्ड मागलेलो, जो काय आजून तांकां पत्तो आमकां मेळोंक ना। आमी जे परीन आमी वयता न्हू तेन्ना आमी तांकां उगडास करता की आमकां लायफगार्ड जावं गरज आहा थंय, आनी वर्सान वर्स इन्सिडंट अशें घडटा। पुलीस पीआयन कितें सांगलें? पुलिसाच्या वाळपयाचें कितें सांगलें तुमकां सांगूना? ना आमी आमचे पुलीस वयतात म्हणटा ते, पूण हे इन्सिडंट घडटा केन्ना शेनवार आयतार अशें घडटा अशें ना, मदीं घडटा। कित्याक सांग लोक ना सांगता शिवाय वयता थंयसर आनी जेंकां खबर ना बाबा न्हंयचो थंय कशी कितें पद्दत आहा, बाबा खंय कोण आसा आनी कितें आसा तें कोणाक खबर नासता थंय। आनी एकदां त्या वळाक गेलो की कोण सहज भायर येयना आनी थंय कोण वचोंकूय शकना। आमी आमचे परीन परत हेच्या कडेन वचपाचें टुरिझमाक, तांकां लायफगार्ड परत एकदां मागपाचें आमी ट्राय करताले। आनी सेकंड म्हटल्यार पुलीस। म्होवाचो गुणो हो स्पॉट सोनाळांत येता। गांवचो पंचूय टुरिझम खात्याच्या कारभाराचेर बेजार। एवॉर्ड करपाक म्हणजे आयजूच आमची मिटींग जाल्या। आयजूच मिटींगेन आमी डिस्कस केला आनी आयजूच मिटींगेन डिस्कस करून तांकां आमी परत एक लेटर रिमांयडर लेटर म्हूण धाडटले की जो म्होवाचो गुणो आसा ट्युरिझम हेका की म्होवाचो गुणो आसा थंय लायफगार्ड दिवचे म्हणून, आनी स्थानीक आसा तांकांच प्राधान्य दिल्यार चड बरें जातलें म्हणून। कारण ते खंय तरी गोंयभर वचून खंय तरी काम करतात, तेजे पेक्षा ते थंयच्या थंय उरतले आनी ते थंय सारके रावतले म्हणून। सायन बोर्ड आमी लायताले थंयसर आनी हे करताले सवरताले, पूण काही लोक अशे येतात, काही भुरगे अशे येतात की गँगान येतात, गांवा वांगडा मागीर विनाकारण झगडीं जावपाची हें जाता। ताका लागून आमी काय कोणाक सोरप येता तेंच्या वांगडा हें करूंक शकना। ते काही भुरगे जे कोणी येतात खंयच्याय गांवचे येता, सबंद गोंय भरसून येतात लोक, म्हणटकूच ते कितें काय म्हणल्यार बोर्ड बीड थंय नाच जातात। कशें कितें ना जाता थंय काय राखपाक आमचो पंचायतीचो मनीस दवरलेलो आनी विकस पंचायत आसल्या कारणान आमकां थंय मनीस दवरपाकूय तशें शक्य ना। म्होवाच्या गुण्यार फाटल्या कांय वर्सां सावन ट्युरिस्ट बुडून मरत आसात। कांय ट्युरिस्ट मरतात ते तांच्या मस्तेन। सरकारूय ह्या ट्युरिस्टांक कांयच उपाय करिना। ट्युरिस्ट बुडून मरतात म्हूण सोनाळ आनी थंयच्या न्हंयचें नांव मात जाता। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। घेवया एक ब्रेक।